कालुसरी म्हाका आत्तां ताज्या पयलीं जो थोडोसो NEPच्या सिचूर जो आहा पळय न्ही तांच्यांनी म्हटलें की गायडलायनान रोमन शब्द आसा म्हणून तो इट इज अ देवनागरी आनी रोमन जावं मुद्दामून हांवें रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें पळय न्ही ते ऑलरेडी हा हे पळय ही तेंच्यांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ही म्हाका दिली आनी थंयसर तेंच्यांनी एनकरेज मल्टीलिंग्युअल बोथ द देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट हांव तांकां एक्सप्लेनेशन पयलीं दिता रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें तें नाजाल्यार परत हो विशय तसोच उरतलो रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे ABCDEG हे जे शिकयता पळय न्ही ते इट इज नॉट अ रोमन कोंकणी वयल्यान आमचो सगळे हांवें एक दोन मेंबरांकूय आपयले आमच्या जे ह्या हेजेर आशिल्ले ते इट इज नॉट अ रोमन कोंकणी बट इट इज रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे हे एक्सप्लेनेशन करपा खातीर हे मातशें एक रोमन स्क्रिप्ट ऑफकोर्स येस रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे रोमन स्क्रिप्ट परत एकदा सांगता हांव देवनागरी ही आयदर आता ती कोंकणी बरयता मराठी बरयता हिंदी बरयता ही देवनागरी स्क्रिप्ट आणि रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे आमी जे ABCD हे जे बरयता पळय न्ही ताजो अर्थ इट इज नॉट अ कोंकणी रोमन स्क्रिप्टीन बरोवपा खातीर अलाव करप न्ही हांव मुद्दामून तुमी जे आमचे ह्या कमिटीचे जे मेंबर्स असले पळय न्ही तांकांय डायरेक्टली विचारात हेजो अर्थ कितें तो हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता कारण हांवें पयर जे एक्सप्लेनेशन दिलां पळय न्ही हांव तें सांगता तेजेर येता क्लियर कट आसा पळय रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें ती इट इज इंग्लीश वा कोंकणी इंग्लिशीन बरोवपा खातीर आमी अलाव करूंक ना परत सांगता हांव इफ रोमन स्क्रिप्ट इज देयर रोमन it has to be allowed across स्पीकर सर हांव तेका NEPन जे एक्सप्लेनेशन दिले NEPन देवनागरी आनी रोमन जे सांगला पळय न्ही हांव तेका अर्थ सांगता कारण विजय ना जाल्यार परत कितें जातलें कन्फ्युजन परत वाडटलें म्हणून हांवें तेजो तेका अर्थ सांगलो LOP बाब बसात मातशें